गोंयच्या रस्त्यांचेर प्रायव्हेट गाडयो भाड्यान घेवन पर्यटक दिश्टी पडटात. असल्या प्रकरणाचेर कांय कडेन पुलीस कारवाय करता जाल्यार कांय कडेन ट्युरिस्ट पुलिसांक कट करून चल्ले. 27 फेब्रुवाराक येरादारी खात्यान पब्लीक नोटीस काडिल्ली. तातूंत बेकायदेशीर रेंट कॅबाक 10,000 मेरेन फायन आनी पयल्या ऑफेन्साक परमिशन निलंबीत मागीर रद्द म्हूण निर्देश दिल्ले. मात दुसरे दिसा कांपालार प्रायव्हेट रेंट कॅबान स्कुटरीक मोखली. वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान खंय मोटार भाड्यान घेतिल्ली. वाडपी प्रकरणाचेर खातें नेमकें कितें एक्शन घेतलें तें आतां पळोवचें पडटलें. टुडे मॉर्निंग वॉट हॅपन्ड इज हांव म्हज्या चलयेक घेवन आयलो हांगा. शी इज डुईंग हर इंटर्नशीप हियर इन काकुलो मॉल हांगा सायडीक. थंय आयलो, ताका ड्रॉप केलो आनी परतो वतालो तेन्ना थंय फायर ब्रिगेडीच्या सायडीन आमी लेफ्ट टर्न घेता पळय, थंय लेफ्ट घेतली. त्या सायडींतल्यान एक प्रायवेट रजिस्टर्ड एर्टिगा, गोवा रजिस्टर्ड, ताणें येवन म्हजेर स्ट्रेट म्हाका ओडून व्हेलो आनी ह्या सायडीन पार्क आहा पळय ताच्या वयर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा, ताजेर व्हरून ताणें धाडून मारलो म्हाका. एंड आय वॉज हाफ अंडर द कार. जाल्यार ताणें फाटीं घेवना गाडी. तो तसोच चलत आयलो. लकीली नथींग हॅज हॅपन टू मी बिकॉज आय एम वेअरिंग अ हेल्मेट. आनी मागीर ताका हांव बोवाळ मारून सांगतालो फाटीं काड म्हाका भायर येवनी म्हणून. जाल्यार ताका कांय कळना. म्हाका दिसलो तो गोंयकार म्हणून, तो गोंयची गाडी नंबर प्लेट आशिल्ली. मागीर पळोवपाक गेल्यार तो तामिळनाडूचो. तो फाटीं काडना, फुडें काडना, कांयच काडना. मागीर बाकीचे लोक जे आशिल्ले ते आयले, तांच्यांनी मागीर न्यूट्रलान केली गाडी, फाटीं काडली आनी म्हाका भायर काडलो. आनी मागीर आमी एक पुलीस कंप्लेंट केल्या आनी पुलीस केम एंड वी हॅव डन अ पुलीस कंप्लेंट. But the worst part is these are the private registered cars being given on hire to these outside people and they are young boys and this is really bad and it should stop. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.